आता पळया गोंयांतल्यो बाकीच्या वाठारांतल्यो कांय खबरो। जागतीक कोंकणी संघटनेन कोंकणी भास उलोवप्यांची संवसारीक सर्वे करपाचें थारायलां। कोंकणी भास उलोवप्यांनी ह्या सर्वेत वांटेकार जावचें अशें जागतीक कोंकणी संघटनेन मागलां। ही जी सर्वे आतां जातली तातूंतल्यान कोंकणी भाशेच्यो ज्यो अस्खतायो आसा, विकनेसीस आसा, ज्यो घटायो आसा, स्ट्रेंथ्स आसा, तें सगळें जाणा जावपाक आमकां फायद्याक जातलें। आनी तें जाणा जाल्या उपरांत कोंकणीच्या विकासा खातीर कितें करपाक जाय, खंयचे दिशेन वचपाक जाय तें एक मार्गदर्शन आमकां मेळटलें। कोंकणी भाशेचें धोरण तयार करतले अशें जागतीक कोंकणी संघटनेचो महासचिव एरिक ओझारियोन सांगलें। सायंटिफिक एनालिसिस, वैज्ञानिक एनालिसिस युनिवर्सिटी ऑफ मंगलोर स्टॅटिस्टिकल डिपार्टमेंट करता। ताचेर हुंदून द स्टियरिंग कमिटी म्हळ्यार सुकांत समिती आमी येदोळ अपॉयंट केला। ती सुकांत समिती ड्राफ्ट प्लॅन तयार करून येवच्या ऑगस्टांत सेकंड ग्लोबल कॉन्क्लेव मुखार ड्राफ्ट कोंकणी लँग्वेज प्लॅन दवरता। राना खात्याची अखिल भारतीय खेळा सर्त गोंयांत जावपाची आसा। 35 राज्यांतले खेळगडे ह्या सर्तीत वांटेकार जातले। We are now having around 1900 odd participants belonging to 35 states, union territories and institutions of the ministry. Our budget for the game is around 4.2 crores with a grant of 1 crore from the state government. वास्को बोगदा वाठारांत संजय स्कूल बांदपाचें गोंय सरकारान थारायलां। ह्या स्कुलाचो बुन्यादी फातर शेनवारा वीज मंत्री मिलिंद नायकान बसयलो। हो प्रोजेक्ट अख्ख्या गोंयांत नंबर 1 प्रोजेक्ट म्हणजे आसात त्याच्या भितून सगळ्यात वेल इक्विप्ड असो प्रोजेक्ट जावपाचो। जवळ जवळ 8.5 करोडाच्या लागीं हो प्रोजेक्ट कंप्लीट करपाचे 16 की 18 म्हयने 18 मंथ्स 1.5 वर्सां। वोकेशनल सेंटराची वेवस्था ह्या स्कुलान केल्ली आसा आनी 18 वर्सां जातकूच त्या भुरग्यांक हांगाच आमी ट्रेनिंग दितले, स्वताच्या पांयार उबो करपाचो प्रयत्न करतले। ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट। हवाई बिचार जाल्ल्या राष्ट्रीय सेलिंग सर्तीन गोंयचे डॅन कुएलो, कात्या कुएलो आनी चॅडविक डिमेलोन वेगवेगळ्या गटांत वस्तादपण जोडले। गोवा यॉटिंग असोसिएशनान ही सर्त घेतली। संघटनेक अर्थीक आदार दिवन गोंयच्या उदेंत्या सेलरांक बऱ्यापैकी कोचिंग सुविधा सरकारान दिवची म्हूण आमदार मायकल उलयलो। Goes to second place. And the first place goes to and continuously doing such a wonderful job for Goa. And in second place goes to Jerome. Here in this sports, sailing, we can definitely bring medal for India. And the talent could be from Goa. But is the government serious about it? Will the sports department allot some money to this association, Goa Yachting Association? Will they be serious to budget the required money and give this association and see that a particular student is trained by an international standard coach? इतल्याने खबराचित्र हांगा सोंपता। नमस्कार। तुम्ही पळयतात प्रुडंट। यू आर वॉचिंग प्रुडंट।